विसवा उपरांत तुमकां येवकार। कला आनी सांस्कृतीक खात्यान गोयच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्सा निमतान विंगड कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो। निमण्या दिसा राजधानी पणजेन गोयचो पारंपारीक लोकनृत्य आनी कला पथकांनी सादर केली। पळयात पारंपारीक लोकनृत्य। गोंय मुक्ती भांगरा उत्सवा निमतान कला आनी संस्कृती खात्यान मंगळारा पणजे चित्ररथ सर्त आयोजीत केल्ली। पन्ने सचिवालय ते कला अकादमी मेरेन ही मिरवणूक काडिल्ली। कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकारान ह्या सर्ती विशीं म्हायती दिली। गोंयचो इतिहास, गोंयची संस्कृती, गोंयची स्वातंत्र्य संग्राम हे ह्या फ्लोटांतल्यान डेपिक्ट जावचे असो आमचो उद्देश आसा ह्या फाटलो। आणि जशे आमी शिगम्याक परेड काडटात, फ्लोट काडटात, कार्निवला वेळार जाता, तशी गोंयच्या गोल्डन जुबली सेलिब्रेशना वेळार 19 डिसेंबरा वेळार जावची हो ह्या फाटलो उद्देश आशिल्लो। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान 18 पंगडांनी ह्या सर्तींत वांटो घेतिल्लो। गोयच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्सा निमतान कला आनी सांस्कृतीक खात्यान साबार कार्यावळी घडोवन हाडिल्ले। आयचो हो निमणो दीस। आयच्या ह्या दिसा गोंयांतले पारंपारीक लोकनृत्यांचेर उजवाड घालपाचो हो कला आनी सांस्कृतीक खात्याचो यत्न। चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकारा बरोबर देविदास कांबळी, प्रुडंट मिडिया, पणजी। बालरथ येवजणे सकयल बुधवारा आदिवासी कल्याण संचालनालयान आनीक 3 बसी शिक्षणीक संस्थांक दिल्यात। तातूंत नावेलीची कॉलेजूय आसा। ह्या फुडें कॉलेजीकूय बालरथ येवजणेच्यो बसी दितले। खंयच्या स्कुलाक बस जाय आसत जाल्यार ती दिवपाची वेवस्था सरकारान केल्या अशें आदिवासी कल्याण मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिग्जान सांगलें। बालरथ येवजणेच्यो बसी मागासवर्गीय भुरगीं आशिल्ल्या स्कुला कॉलेजींकूय दिवपाची वेवस्था सरकारान केल्या। बुधवारा मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिग्जाच्या हस्तुकी युनायटेड हायस्कूल कोंकळी, विद्या विहार हायस्कूल कुठ्ठाळी आनी रोजरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड आर्ट्स ह्या शिक्षणीक संस्थांच्या अधिकाऱ्यांक गाडयांच्यो चावयो दिल्यो। कांय स्कुलांक दिल्यात त्यो बसी पावना आसत जाल्यार तांकां आनीकूय बसी सरकार दितले। आमी पयले कितें इश्कॉलाक आनी हायर सेकंडरी दिता जाले, आतां आमी ही फर्स्ट बस रोजरी कॉलेज नावेलींक दिल्या। सो इट इज आवर प्रिविलेज टू अनाउंस दॅट इवन वी एक्सटेंड दिस फॅसिलिटीज टू द कॉलेज सेक्शन। आनीक एक आमी स्कीम आतां तयार करपाची आसा टू गिव एडिशनल बस। खंयच्या इश्कॉलाक तरी एक बस आनीक जाय सुबेज इन एडिशन टू वॉट इज डिलिवर्ड ती दिवपाची आमची प्रोग्राम आनी आमची येवजण आसा। आतां मेरेन गोंयभरात 151 शिक्षणीक संस्थांक बालरथ येवजणे सकयल बसी दिल्यात। कॉलेजींक अशी बस दिवपाची ही पयलीच खेप। ह्या फुडें कॉलेजींकूय जाय जाल्यार बसी मेळटल्यो। 124 बसीस जे आहा ते हायर सेकंडरीक आमी दिल्ल्या, तितून आनी 26 हायर सेकंडरीक दिल्ल्या आनी एक आहा ती कॉलेज लेवलाक दिल्ल्या। अशें टोटल 151 स्कूल बसीस आमी ऑलरेडी ऑल ओवर गोवा अंडर इंदिरा बालरथ येवजणान दिल्ले आसा। पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी। आय लिगा चर्चिल ब्रदर्साक ताची लीड आनीक घट करपाक अपेस आयले। बुधवारा फातोड्ड्यात जाल्ले मॅचीत पुणे फुटबॉल क्लबान चर्चिलाक 2 गोलांनी मारले। हाचो अर्थ धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान बिरेस्तारा स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक मारले जाल्यार धेंपो परत वयर पावंक शकता। ही मॅच चर्चिल ब्रदर्स पंगड जिखतलो अशें सगळ्यांकूच दिसतालें। मात घडलें भलतेंच। पुणे फुटबॉल क्लबान बरोच नेट लायलो आनी चर्चिल ब्रदर्साक हारयलो। पुणे क्लबाच्या केटा मंजून 62व्या मिनटाक पयलो गोल मारून पुणेचें खातें उक्तें केलें। गुरजिंदर कुमारान 14व्या मिनटाक दुसरो गोल मारलो। चर्चिल ब्रदर्स पंगडाचे 11 मॅचींतल्यान 23 पॉयंट जाल्यात। 10 मॅची खेळिल्ल्या धेंपो पंगडाचे 21 पॉयंट जाल्यात आनी तो पंगड दुसऱ्या सुवातेचेर आसा। फाटल्यो 3 मॅची धेंपो पिड्ड्यार जाला। धेंपो पंगड बिरेस्तारा स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा आड खेळपाचो आसा। ही मॅच धेंपो जिखलो जाल्यार तो पयल्या नंबरार पावतलो। 18 पॉयंट मेळोवपी पुणे फुटबॉल क्लब 6व्या सुवातेचेर आसा। फातोड्डेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक। आनी इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।